नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो. 11 पालिकांतल्या 159 वॉर्डां खातीर 875 उमेदवारांचे अर्ज. शुक्रारा अर्जांची छाननी जावन ग्राह्य अर्जांची घोषणा. काणकोण पालिकेच्या वॉर्ड नंबर 5 एकूच अर्ज. प्रादेशीक आराखड्याचेर लोकांच्या मतांक कितलो वाव दिवचो? शार नियोजक आनी आर्किटेक्टांत मतभेद. एडगर रिबेरो म्हणटा लोकांक जाय अधिकारांची जाणीव. गोंयकार खरे देसेंत स्पोर्ट्समॅन. गोंयकारपण आमची शक्त. आंतोनियो हबास आनी रॉबर्टो पिरिसाच्या केस्तांवांचेर FC गोवाचो सहमालक दत्तराज उलयलो पयलेच फावट. उदक वांटोवपाची जागृती उरली सरकारी जायरातींनी. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयान 24 वरां नळांक गळटी. दुसरे वटेन उदकाचो थेंब ना म्हूण संकुलांतली झाडां मरतात. आनी एथलेटिको दे कोलकाता कडेन FC गोवाचो कॅप्टन लुसियोची पेजाद कामगिरी. लिओ मोराचे कळाशेन जिखली काळजा. किनन आल्मेदान दाखयले अटॅकिंग टॅलंट. खबरो विस्तारान. पालिका वेंचणुकेक उमेदवारी अर्ज भरपाचो बिरेस्तारान निमणो दीस. 11 पालिकांतल्या 159 वॉर्डां खातीर 875 उमेदवारांनी अर्ज केल्यात. शुक्रारा अर्जांची छाननी जावन ग्राह्य अर्जांची घोषणा जातली. शेनवारा अर्ज फाटीं घेवपाचो निमणो दीस. काणकोण पालिकेच्या वॉर्ड नंबर 5 एकूच अर्ज आयला. अर्ज भरपाच्या निमणे दिसा उमेदवारांनी कचेऱ्यांनी गर्दी केल्ली. थळावे फुडारी आनी पक्षांनी आपल्या उमेदवारां खातीर पालिकेक फिल्डिंग लायल्या. पालिका वेंचणुके खातीर अर्ज भरपाच्या निमणे दिसा गर्दी पडली. पेडण्यां 10 वार्डां खातीर 39 उमेदवार. वाळपय 10 वार्डां खातीर 49 उमेदवार. म्हापश्यां 20 वार्डां खातीर 142 उमेदवार. दिवचल 12 वार्डां खातीर 62 उमेदवार. केप्यां 11 वार्डां खातीर 66 उमेदवार. कुडचड्यां 14 वार्डां खातीर 81 उमेदवार. सांग्यां 10 वार्डां खातीर 43 उमेदवार. मुरगांवां 25 वार्डां खातीर 172 उमेदवार. काणकोणां 10 वार्डां खातीर 35 उमेदवार. मडगांवां 25 वार्डां खातीर 128 उमेदवार. कुंकळे 12 वार्डां खातीर 58 उमेदवार. एकूण 159 वार्डां खातीर 875 उमेदवारी अर्ज आयल्यात. ब्रेस्तारा नगरपालिका वेंचणुकेचो उमेदवारी अर्ज भरपाचो निमणो दीस आशिल्लो. नगरपालिका अर्जांची शुक्रारा छाननी जातली. डमी अर्ज भायर पडटले. 10 ऑक्टोबराक अर्ज फाटीं घेवपाचो निमणो दीस. 25 ऑक्टोबराक वेंचणूक. 27 तारखेक मतमोजणी आनी निकाल जातलो. अर्ज भरपाचे निमणे दिसा उमेदवारांनी गर्दी केल्ली. मडगांवां बीजेपीच्या आनी काँग्रेसीन तेंको दिल्ल्या पॅनलांच्या उमेदवारांचे चडशे अर्ज निमणे दिसा आयले. सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले, पण एकच विश्वास दवरात आनी विश्वासान ह्या सगळे लोकांक बरोबर घेवन हांवें जे पॅनल दिल्लें आसा, सगळे लोकांक, सगळे जातीक, सगळे धर्माच्या लोकांक घेवन जे पॅनल दिल्लें आसा, त्या पॅनलाक तुमचो तेंको दियात, तुमचो सपोर्ट दियात. मडगांव म्युनिसिपल फुल मडगांव म्युनिसिपालिटीचो एक मॅनिफेस्टो आसतलो आमचो. फातोर्डा आमदार विजय सरदेसाय हांणी जे पॅनल केल्ले आसा फातोर्डा फॉरवर्ड, ह्या पॅनला कडेन आमचें गठबंधन आसतलें. आनी म्हाका खात्री आसा की मडगांवकार जसो म्हजेर असेंब्लीच्या इलेक्शनात विश्वास दाखयतात तसो म्हज्या कॅन्डिडेट्साचेर विश्वास दाखोवन एक मडगांव सिटी ही मॉडेल सिटी करपा खातीर आमच्या पॅनलाक निवडून दिली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. प्रादेशीक आराखड्याचेर लोकांच्या मतांक कितलो वाव दिवचो हाचेर शार नियोजक आनी आर्किटेक्टां मदीं मतभेद आसात. प्रुडंट आनी IINन प्रादेशीक आराखड्याचेर घेतिल्ले डिबेटीन प्लानिंगांतले मानेस्त उलयले. पंचायती प्रमाण प्लान आसूंक जाय. लोकांकय तांच्यो मर्यादा खबर आसूंक जाय. गोंयांत सगळें मिक्स केलां म्हूण टावन प्लॅनर एडगर रिबेरो उलयलो. प्लानाचेर मत मांडपा इतली गांवच्या लोकांची जाण आसा काय म्हूण वास्तुशिल्पकार ब्रायन सुवारिसान विशय काडलो. How large should be the scope of public participation and how should we actually come down to the nuts and bolts of the plan? My question, counter question to this is that community participation is good, but a tool to read the mood of community dialogue is very, very important, because I am seeing that the community mouthpieces are being vandalized and are being misused by a group of people to their selfish agenda. It's ideal
if your 640 districts have a regional plan, if your 4,000 towns and panchayats have their own plans, and within it you have the local area plans, and that is what the accountability is for, and that is how the participation arises. I'm afraid that in Goa, this is what has been all mixed up, and many things have gone wrong. You see, that has to be brought back. But it does appear that there is a tendency for elected people, I'm sorry again repeating it, at the central and state levels, it's an all India picture, of try and stop that happening. And why? Because they want the whole system preempted. I'm not sure whether in this country we are ready to go down to a participatory level right to the rural area. While the urban area may be ready, I'm not so sure after what we have faced that the rural villages of Goa and India are ready for this unless they are educated enough to understand that. Public participation should be ingrained in the legislative document, which is not there. There are 190 panchayats, out of which 166 panchayats have said that this plan is not acceptable to us the way it is there. There are thousands odd 3,500-4,000 कितें सजेशनां हें तें ऑब्जेक्शनां क्लॅरिफिकेशन कितें आसा. आतां सगळे लोक पिशे आनी आमीच शाणे अशें म्हणपाक जायना. Participative planning means holistic planning. Holistic planning means citizenry should be taken in confidence, experts should be taken in confidence, and we should ensure a very fine balance between development, ecology and sustainability. Where you want to satisfy 100% of the people, it will never happen. It will never, Government should take a quick decision, think what is right, you have all the suggestions, accept some, reject some, but take a decision. That is what is required. पोरुच्या आयएसएलान एथलेटिको दे कोलकाताचो कोच आंतोनियो हबासान एफसी गोवाचो आदलो मार्की प्लेयर रॉबर्टो पिरिसाचेर हात घाल्लो. एफसी गोवाचो सहमालक दत्तराज साळगांवकार पयलेच फावट हे गजालीचेर उलयलो. हबास वागता ती पद्दत बरोबर न्ही. गोंयकार कोलकाताच्या क्रावडा भशेन न्ही. गोंयकारांनी एफसी गोवाची हार डेसेंट स्पोर्ट्समॅन कशी मान्य केली. गोंयकारपण ही आमची शक्त. ते राखपाक जाय म्हूण राजबाब प्रुडंटाच्या एक्सक्लुझिव्ह मुलाखतीन उलयलो. One of the managers of the other team told me last year that Goan crowd is not only football literate, it is football educated. The sound that you get in the stadium when a particular move happens is a sound that entire stadium is football educated. They know what is happening. It is best of मारलो म्हणून तुगेले cheer केले अशें ना. You get that feeling. जेन्ना last year आमी lose जाले हांगा. आता तूं हांगा क्रिकेट मॅच कालूच पळय कितें जालें तें बाटल्यो मारल्यो हें मारलें तें गोंयांत केन्नाच जावचें ना कळ्ळें बिकॉज स्पोर्ट्समॅन लायक लास्ट इयर जेन्ना पिरेजाक कोच हाबासान मारलो आनी पिरेज नेवर इन हिज एंटायर हिस्ट्री एवर गॉट अ रेड कार्ड और एवर गॉट सस्पेंडेड आयदर फॉर फ्रांस ऑर फॉर आर्सेनल म्हणल्यार ह्या रेकॉर्डाचो मनीस कोण दुसरो कोच आसा नॉट इवन अ टॉप क्लास कोच तो ताका अशें करता. नो गोवन एवर डीड एनीथिंग टू हार्म हिम. इवन ही वॉज देयर वॉचिंग आवर गेम नोबडी टच्ड हिम. पण ते गोंयकारपण फायनल गोंया भितर आसा आनी गोवा जर फायनलीक पावलो आनी सगळ्यांची मतां पावचो आनी जिखचो म्हणून are you prepared to handle that scenario in the state? Very frankly, I am prepared to do anything which is required to be done to have FC Goa play the final and win the final. Nothing is beyond me. Ready to handle. You have to work hard, ne Pramod. You will also help me, nahi? Absolutely, everybody will. Which Goenkar will not help? Rajbab, we all want to help you. And अशें आमी पॉझिटिव्ह पळोवंक जाय. We hope कितें आसा आमी काम करतलेच आनी हाडटलेच आनी जिखतलेच म्हणून. That is what we. That is our dream, nahi? One team, one dream. घेऊया एक विराम.